फुडल्या आर्थिक वर्सापासून गोंय धरून ज्या राज्यांनी मनरेगा लोकपाल नियुक्त करूंक ना तांकां केंद्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना खातीर निधी दिवचे ना अशें केंद्र सरकारान कळीत केलां। ज्या राज्यांनी ही योजना लागू केल्ली आसा थंय 80% जाल्ल्यांनी लोकपाल नियुक्त करूं ना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडेन उपलब्ध तपशिलानुसार गोंय, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगणा आणि हेर राज्यांनी तशेंच पॉंडिचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेट, लक्षद्वीप, दादरा आणि नगर हवेली ह्या केंद्र शासित प्रदेशांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खातीर एक पासून लोकपाल नियुक्त करूंक ना।